सध्या सरकारान जे गांवांतले मेन रस्ते आसात ते रस्ते हायवेच्या कॅटेगरीन घातल्यात, पूण खरेंच ते रस्ते हायवेच्या इतले सुपिरियर आसा काय कितें, किंवा ज्या तरेन हायवे आसपाक जाय त्या पद्दतीन ते आसा काय कितें असो सातत्यान गांवांतले रस्तो जर पळयलो जाल्यार प्रश्न पडटा. कारण सद्या गांवान आयज जरी गेले आमी जाल्यार त्या रस्त्यार जर फुडल्यान एक गाडी येता आनीक त्या वेळाचेर दोन गाडयो एकामेकाक सायड दिवपाक शकना, आनी जेन्ना अशी स्थिती आसता त्या वेळाचेर जेन्ना गाडयो मातशा रस्त्याच्या कुशीक वयता आनी गाडयेचो बॅलन्स वयता आनी गाडयो पलटून पडटा. अशाच पद्दतीची एक घटना आयज काणकोण तालुक्यांतल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या गव्हर्मेंट हायस्कूल ते तुडल हांगासर वचपाच्या मध्यभागी रस्त्यार जाला. सद्याक थंयसरलो रस्तो जर पळयलो जाल्यार तो रस्तो तसो कॉम्प्लिकेटेडच आसा. थंयसर रस्त्याचें लेवल सुद्दां सारकें ना. जेन्ना ह्या रस्त्यांनी इंजिनियर भोंवतात त्या वेळाचेर हें सिच्युएशन दिसना काय कितें, आनी जर दिसता आसत जाल्यार तें आसा तशेंच तांच्यांनी कित्याक दवरलां. दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना हे गांवांतले अरुंद रस्ते आसतात त्या रस्त्याच्या सभोवताली किंवा दुतर्फा म्हणटा तशी बारीक बारीक झाडां वाडिल्लीं आसता, आनी ताका लागून रस्त्याच्या बाजून कितली खोल आसा, कितली धड आसा आनी कशें सिच्युएशन आसता तें ड्रायव्हराक कळना. आनीक ड्रायव्हर आपल्या भाशेन रस्तो बरो आसतलो म्हणून मातशी गाडी कुशीक घेता आनी त्या वेळाचेर असो तांकां मिसअंडरस्टँडींग जावन सुद्दां गाडयो पडटा. ह्या गजाली कडेन आयज तरी सरकारान किंवा येणाऱ्या काळाक तरी सरकारान आनी स्पेशली जे PWDचे आमचे इंजिनियर आसा त्या इंजिनियरांनी लक्ष दवरपाची गरज आसा. दुसरी गजाल, जी दुतर्फा झाडां वाडटा त्या झाडां कडेन ज्या स्थानीक पंचायतींनी लक्ष दिवपाक जाय त्या तरेन गंभीरतायेन लक्ष दिनाशिल्ल्यान अशी घटना सातत्यान घडत रावता. येणाऱ्या काळात ह्या गजाली कडेन गंभीर्यान पळोवचें आनी अशे तरेच्यो घटना ह्यो आसात त्यो टाळच्यो अशी अपेक्षा किंवा अशी इच्छा गांवांतल्या लोकांनी व्यक्त केल्या.